महाराष्ट्र लोणावळ्यात आशिल्ल्या लायन्स पॉइंट लागसार भिरांकूळ अपघात घडलो। कंटेनरान मुखावयल्यान येवपी गोयचे गाडयेक नेटान धपको दिल्ल्यान गोयचे दोग तरणाटे मयूर वेंगुर्लेकार वर्सा 24 आनी योगेश सुतार वर्सा 21 ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें। चापोली काणकोणा वेगान येवपी थार गाडयेचे वॉल्तार नियंत्रण सुटिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातान रोहिश राजेंद्र कुमारपंत हे 24 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार गाडयेंत आशिल्ल्या दिव्या ठाकूर आनी रक्षित राज ह्या बंगळुरूच्या तरणाट्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान दोगांयचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। अठरा सप्टेंबराक सामाजिक कार्यकर्तो रामा काणकोणकाराचेर करंजाळे वाठारांत दनपरा कांय जाणांनी हल्लो करून ताच्या तोंडाक शेणसार आयलें। हो हल्लो पूर्व नियोजीत आसून तातूंत जेनिटोचो आस्पाव आशिल्ल्याचे पुलिसांच्या तपासांत उक्ताडार आयिल्लें। उपरांत पुलिशेन जेनिटो सयत 6 जाणांक 21 सप्टेंबराक अटक केली। ताचे उपरांत जेनिटोन जामिना खातीर मेर्शेच्या सत्र न्यायालयात अर्ज केल्लो, पूण ताचो जामिनाचो अर्ज न्यायालयान भायर आयिल्लो। मडगांव आंके वाठारांतल्या फास्ट फूड सेंटराक शुक्रारा मध्यान राती 3 अचकीत उजो लागलो। वायरिंग तशेंच साठोवन दवरिल्ले कडधान्य आनी हेर वस्तू उज्यांत लासून गोबर जाले। उजो लागिल्ल्यान सुमार 25 लाखांचें लुकसाण जालें। उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण अजून कळूना। मडगांवचो होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या सामको बुरशा अवस्थेत आसा। ह्या मार्केटाचें काम पुराय जावन कितलेशेच म्हयने जाले, पूण सरकाराक मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव कित्याक? मार्केटांत इतली बुरशेपणां पातळिल्ल्यान लोकांक आतां दुयेंसां पातळपाचो भंय निर्माण जाला। दर फावटी सोपो घेतिल्ल्या पयशांक वता खंय? आमकां हांगा नितळसाण जाय नाजाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी तिडकल्ल्या थळाव्यांनी दिल्या। गोयची खाशेली आनी वेगळी संस्कृताय तिगोवन दवरप आनी गोंयकारांच्या हिताचें रक्षण
या दोन मुद्द्यांचेर भर दिवन दक्षिण गोंयचे खासदार विर्याटो फर्नांडीस हांणी संसदेत गोंयाक खाशेलो दर्जो दिवचो म्हणून विधेयक सादर केलें। गोंयची अस्मिताय, पर्यावरण, कोंकणी भास, लोकगितां आनी लोकनाच आनी मूळ गोंयकारांच्या दर्जा विशीं ह्या विधेयकान मांडला, अशें विर्याटो फर्नांडीस हांणी सांगलें। वट्ट 63 दिसांनी ओमकार हत्ती महाराष्ट्राच्यान परतून गोंयांत आयिल्लो। फाटले 4 दीस जाल्यात आनी उगवे परसकडे वाठारांतल्या शेतांचे बरेच लुकसाण केल्लें। तशेंच कांय गाडयांचे लेगीत मोठ्या प्रमाणात लुकसाण तांणी केल्लें। ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करचो म्हणून उगवेच्या थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागणी केली। आतां शेनवारा हो ओमकार हत्ती तोरच्या वाठारांतल्या पिकावळींची नासधूस करतना दिश्टी पडटा। तशेंच तांणी एका कारीचें लुकसाण केलां। काणकोण खोला वाठारांतल्या जयेश पागी हांचे अपहरण करपाचो यत्न तेलंगणाच्या कथीत पुलिसांनी केलो। ह्या प्रकरणा खातीर काणकोण म्हालांत बोवाळ पडलो। ह्या बोवाळा उपरांत काणकोणच्या पागी समाजाच्या लोकांनी वचून पुलीस स्टेशनांत पुलिसांक घेराव घालो। ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली, नाजाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या। सालेली वाठारांत स्टेपिन बार्राकडे नजकीत एका धांवते दुचाकीचेर झाडाची फानी पडली। हातूंत दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो। देखून ताका उपचारा खातीर बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केलो। दुचाकीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। ही घडणूक सकाळीं सुमार 7 वरांचेर घडली। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्य कर्मचारी निवड आयोगा वतीन सुमार 230 पदां खातीर भरती जातली। हातूंत 30 तलाठी, 46 लॅब सहाय्यक, 26 पंचायत सचिव, 17 लॅब तंत्रज्ञ, 12 खाते लिपीक, 12 वरिष्ठ लिपीक, 27 तपासक आनी हेर पदांचो आस्पाव आसा। हाच्या खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 डिसेंबर मेरेन आसतली। सगळे अर्ज फकत ऑनलायन घेतले, देखून हेर खंयचेच पद्दतीन अर्ज करपाक मेळचे ना अशी म्हायती आयोगान दिली। ह्या भरतीक लागून आचारसंहितेचें उल्लंघन जावचें ना अशें स्पश्टीकरण संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दिली। शेनवारा तमिळनाडूच्या
किलाकुराय गावात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 5 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले जाल्यार 7 जाणांक दुखापत जाली। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी कारीन एका स्टेशनरी ट्रकाक वचून नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात। मरण पाविल्ल्या मदीं 4 जाण आंध्र प्रदेशाचे आशिल्ल्याचें कळटा। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिसान दीस उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। शेनवारा सकाळीं उत्तर प्रदेशच्या हरदोयात एका कारखान्याक उचकीत उजो लागलो। उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो। उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना, पूण सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावं ना। चेन्नई विमानतळावयल्यान वचपी सुमार 48 विमानां शेनवारा रातची मेरेन बंद दवरिल्लीं आसा। हाका लागून प्रवाशांची मात गैरसोय जाली। चडशे प्रवाशी मुंबय, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर आनी पुणे वचपी आशिल्ले। विमानतळाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हायती प्रमाण 10 डिसेंबर मेरेन ही विमानां बंद उरपाची शक्यताय आसा। देखून प्रवाशांनी हाची नोंद घेवची। शेनवारा हैदराबाद विमानतळाच्या अधिकाऱ्यांक 2 आंतरराष्ट्रीय विमानांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची मेल आयली। देखून अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेच्या दिश्टीन सगळी जतनाय घेवन विमान सोडलें। खरें म्हळ्यार प्रवासी लेगीत भयभीत जाल्ले। विमान सुखरूप घडणूक थळार लँड जाल्ल्यान उपरांत ही फकत एक वावडी आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलें। श्रीलंकाक परतून एक फावट पावसाळ्यात कोसळपाची शक्यताय आसा। तशेंच हुंवारा वरवीं स्थिती लेगीत निर्माण जावपाक शकता। फाटल्या 24 वरांत वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान पालसणाक कोसळूं येता। देखून थळाव्यांनी सादूर रावचें। मजगतीं कांय दीस पयलीं जाल्ल्या दितवा चक्रीवादळाच्या फाटभुंयेर मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो आतां 607चेर पावला।
हैदराबादच्या एन्फोर्समेंट विंगान एका इमारतीच्या टेर्रसाचेर गांजाचे झाड रोयिल्ल्या प्रकरणात 2 जाणांक ताब्यात घेतले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोगूय बिहारचे थळावे खंय. एका टेर्रसाचेर फाटले 6 म्हयने जाले गांजाची लागवड करताले. सध्या तांकां ताब्यात घेतिल्ले आसा. एक उत्कृष्ट पोलीस स्थानक म्हणून दिवचल पुलिशेक देशात 5वी सुवात मेळप ही गर्व आणि अभिमानाची गजाल आसा. अशा उतरांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल पुलिशेची तुस्त केल्या. गुन्यांवांचो सोद आनी हेर कामगिरीक लागून दिवचल पुलिशेची उत्कृष्ट पुलीस स्टेशन म्हणून निवड जाल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एके टीमीन केल्ले सर्वे उपरांत देशभरांतली मेळून उत्कृष्ट 10 पुलीस स्टेशनांची निवड जाल्या. तातूंत दिवचल पुलीस स्टेशनाचो 5वो नंबर लागता. बेशिस्ती येरादारीक लागून दिवचलच्या बस स्टँडाकडेन ट्रॅफिक जॅम जावपाचे प्रकार वाडल्यात. सांजेच्या टायमार तर सामको गोंधळ निर्माण जाता. शुक्रारा राती तर ह्या बस स्टँडाचेर प्रवासी बशी सयत हेर वाहनां आडकून पडली. दिवचलच्या सध्याच्या तात्पुरत्या बस स्टँडाची सुवात अजून अर्दवट आसा. देखून ह्या बस स्टँडाचेर एकाच वेळार 4 ते 5 प्रवासी बशी येतकीच सामको गोंधळ जाता. दुसरे वटेन बस स्टँडा भायर बेशिस्त पार्किंग खातीर बसी बस स्टँडार भितर घेतना वाहन चालकांक नाकाशेवट जाता. हे बेशिस्त येरादारीचेर कोणाचेच नियंत्रण ना अशी कागाळ लोकांनी केल्या. गुन्यांवांचो सोद आनी हेर कामगिरीक लागून दिवचल पुलिशेची उत्कृष्ट पुलीस स्टेशन म्हणून निवड जाल्या. देशभरांतली मेळून उत्कृष्ट 10 पुलीस स्टेशनांची निवड जाल्या. तातूंत दिवचल पुलीस स्टेशनाचो 5वो नंबर लागता. गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारित केल्या उपरांत संसड्यार सॅनिटरी पॅड आनी डायपरांचो विलो लायलो. मडगांव पालिकेच्या कामगारांनी तांचेर मातयेचो भराव घालून तांचो विलो लायलो. संसडो कोयर प्रकल्प कांय वर्सां जाली बंद आसा. हाका लागून वोलो कोयर, काकोडा सुको कोयर नेसाय प्रकल्पात आनी सिमेंट फॅक्टरीत धाडटा. मात सॅनिटरी पॅडां आनी डायपर ह्या सारकिलो कोयर जो कुणय प्रकल्पात धाडटात तो कांय म्हयन्यां सावन धाडप बंद केल्लो. ताका लागून वाठारांत घाणी पडिल्ल्यो. ह्या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खर कारवाय करची अशी मागणी सावयो कोतिनो हांणी केल्या.
दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच भरपूर प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयलें। हाका लागून थळाव्या लोकांक नाकात मास्क घालून भोंवचें पडलें। तशेंच थंडी पडिल्ल्यान स्वेटर आनी कानटोपयेचो लेगीत वापर करचो पडलो। वायट हवा प्रदूषणाक लागून भलायकेचेर परिणाम जावपाचो भंय तांच्यांनी उक्तायला। कर्नाटकाच्या हवामान खात्यान कर्नाटकाच्या कांय जिल्ह्यांनी वादळी वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय दिल्या। तशेंच आयतारा बेंगलोराक उटंगराचो पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। सगळ्यांनी हाची नोंद घेवची आनी ओगीच गरजेशिवाय भायर सरचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां। राज्यात सध्या मलेरियाच्या दुयेंती मेळपाच्या प्रमाणात वाढ जाल्ली आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2024 लेगीत मलेरियाचे खूब दुयेंती सापडले। जळारां सांचून उरिल्ल्यान तशेंच सरभोंवतणचो वाठार नितळ न दवरिल्ल्यान हे दुयेंस निर्माण जाता। थंडी, जोर, आंग दुखप ही मलेरियाची मुखेल लक्षणां जावन आसात। आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता। आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर जावं येता। आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता हें तांकां खबर नासता। देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां। हालीसराक भारतात तरणाट्या भुरग्यांक डायबिटीस वाडपाचें प्रमाण सापडपाक लागल्या। इतल्या कमी पिरायेचेर डायबिटीस सापडप ही चिंतेची गजाल थारता। हे सगळें अवलंबून आतां दिसपट्ट्या आहाराचेर आनी सारकी न्हीद नाशिल्ल्यान। भुरगे भायले खाण खातात आनी उपरांत तांकां माल थारता तेलाचें खाण खावप, व्यायाम ना, हें सगळें जर वेवस्थीत नियंत्रणांत दवरीत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता।